कुर्टी खांडेपारच्या थळाव्यांनी बांद बांदपाच्या कामांक आपलो विरोध कायम दवरला। इतलेच न्हू, कोर्टात वचपाची तयारी चलयल्या। मजगती मुख्यमंत्री पळोवणी करपाक येवपाचो आसा अशी पंचायतीन म्हायती दिली। पळयात, 18 ऑगस्टाक दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान प्रियोळ आनी भोंवतणच्या वाठारात पिवपाच्या उदका खातीर म्हण 88 कोटी मोडून मुर्डी सोनारबागात बांद आनी पंपिंग स्टेशनाचो प्रकल्प सुरू करपाचो आसा। लोकांनी एकठांय येवचे न्हय म्हण मुर्डी वाठारात कलम 144 लागू केला। पूण कुर्टी खांडेपार आनी गांजे उसगांवचे थळाव्यांनी हुंवाराच्या भयान दोनूय वाटांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध चालू दवरला। हो हुंवार पिडेस्त वाठार 1980 वर्सा आनी उपरांत 2021 वर्सा आयिल्ल्या व्हड हुंवारात कितल्याशाच घरांनी उदक भरिल्ले। सरपंच पंच सांगतात, गरज जाल्यार आमी कोर्टात वयतले। आयकात। हय, आमी एडवोकेट काडटली आनी आमी कोर्टान पळयतली। सो लोकांक 144 आहा ते रिवोक केल्ले जाय म्हणटा, सो तेजे लागून तुमी आमी सांगतली तांकां। सो सीएम आतां 2 दिसान हांगासर विजीट करपाक येता म्हणून सांगला। हय, सो तुमी 2 दीस रावतले तांकां हय, मेळासर? 2 दीस रावतली। ह्या वाहतूक सर्वे नंबर 9 कितें काम चालू केलां, आयज आमी येयले, आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलें तें आमकां कळ्ळां। हेजेर आमी कांयच आमकां कांय इन्फॉर्म करूं आनी आमी हांकां पंचायतीन कांय दिलें ना। हो सर्वे नंबर कितलो आसा? हो सर्वे नंबर 32/1। सो हे बेकायदेशीर काम चल्लां अशें म्हणणें आहा तुमचे पंचायतीचें? अशें तरी आमकां कांय इन्फॉर्म करूं समजा जर करता न्ही जाल्यार तशेंच म्हणपाचें कशें आसा तें। जागो आहा हो प्रायवेट जागो आहा कोणाचो? प्रायवेट जागो। सो आतां सद्या तेंच्यांनी फक्त प्रायवेट जाग्यान रस्तो करपाचें काम चालू आहा, अजून बंधारो करपाक तेंच्यांनी घेवना। सो ओन्ली रोड करून दवरला। हय, सो प्रायवेट लँडाकूय तुमचें कितें हें आहा तर ऑब्जेक्शन आहा? प्रायवेट जागो कोणें दिला तांकां? प्रायवेट जागो दिला म्हणटा पळय, तो प्रायवेट जागो दिला जाल्यार बंधार बॅरेज आसा पळय ती लास्टाक लोकल्सांक इफेक्टेड आसा न्ही। तेजो प्रायवेट जागो कितलो आसलो जाल्यार लोकल्सांक आसा, बॅरेजीचो ऑप्शन आसा। तुजे प्रायवेट प्रॉपर्टीन तूं बिल्डींग बांदतलो कितें करतलो न्ही जाल्यार तेजे लोकांक ऑप्शन ना। म्हणजे बिल्डींग म्हटल्यार तुजे कसली कमर्शियल रिलेटेड बंधाराचेच न्ही, बंधाराचे पंप हावजींग कितें बांदतलो कितें करतलो, बंधाराचे रिलेटेड कितें आसा पळय ताका लोकांचो विरोध आसा। लोकांचो आवाज असो आशिल्लो की तुमी जितली लेटरां केली ती तेंचो रिप्लाय WRD तुमकां दिना जाल्यार तुमी कितें स्टँड तुमचो, आतां हेजे फुडें कितें करतले? लोकल्सांनी तुमकां त्याच मिटिंगेक सांगलें की तुमी कोर्टान कित्याक वचना। सो ह्या हेजेर आमी कोर्टान वचपाक मेळटा जाल्यार एक लिगल एडवायस घेतले आनी हेजो फुडलो प्रोसिजर मागीर फुडें करतले। पयलीं CM 2 दिसान आतां येतलो, सो तेजें कितें म्हणणें आसा आनी ताका कितें सद्याक लोकल कितें फेस करता हेजो ताका आमी एक ओवरव्यू दितले हांगा येतकीर। थळावो आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायकान थळावे आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घालूनय दिली। कितें जालें ते मिटिंगेंत सांगता पंच वांगडी अभिजीत गावडे। सीएमाक आमी हो बंधारो कसो आमकां इफेक्ट करतलो आनी हेज्यान पयलीं वार्षिक कसो इफेक्ट जाता आनी चड मोठो पावस पडटकीर कसो इफेक्ट जाता आनी हेजे आमी सगळे सीएमाक सांगला आनी सीएमान आमचें आयकून घेतला आनी आपूण एक विजीट करता म्हणून सांगला। केन्ना विजीट करता हांवें? सीएमाचे एक डायरेक्ट डेट सांगना, एक शुक्रार शेनवार करता म्हटलेली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।